मुखलो कवी आसा, वृत्तेन मेकॅनिकल इंजिनियर, प्रवृत्तेन वाचपी, मोटिवेटर, 10 बसो जाणारी, पोर्चुगीज, फ्रेंच दर भारतीय भाषांनी तो प्रवीण, विमर्शकाची गोडी नदर ताची, वाचता आनी बऱ्या साहित्याचो तो पाठता पडटा. द प्रॉफेट खलील जिब्रानाचो पुस्तक ताणें भाशांतर कर तंतली कविता अर्सो पत्रार संकली रुपी पैस करून आसा. तुळुपीटा हाजो प्रमुख भाशणकार जावन आसा. इतिहास चरित्र ताज्या अध्ययनाचो विशय. इतिहास आनी तत्वशास्त्राचेर ताणें PhD केल्या. कोंकणींतली 400 वयर पोर्चुगीज शब्द मिसून एक पुस्तक बरयते आसा, शब्द संग्रह, आनी बेगीच तो पब्लीश जावचेर आसा. ल्हान प्रायरस MRPL संस्थेचो जनरल मॅनेजर जावन तो वावर करन आसा. हांव कवी न्ही म्हणटा तो, पूण अप्रूप कवी डॉक्टर जॉय रुडॉल्फ नोरोन्ना ताणें मुखार येवन तांची कविता सादर करीत म्हणून हांव तांचे लागीं विनंती करता. मोगाचेनो खंडीत जावन हांव कवी न्ही, खावना चड बरयना, पूण बरी कविता बरयतल्या व्यक्तींच्या WhatsApp ग्रुपांनी आनी तसले बूक वाचची इल्लीशी संवय आसा. आनी तसल्या व्यक्ती मदें हांव केदां आसता जाल्ल्यान एक मिस्टेकन आयडेंटिटी आयल्या हांव एक कवी म्हणून. आयच्या ह्या कवी गोश्टीक हे म्हणून नवीन पिरियडान मस्त वत्ताय केली, पूण कावन म्हजे लागीं ना. आदीं बरयल्लें खंय ना, गिच्चिल्लेंय ना. आज दनपारां लंच ब्रेका वेळार बसलो. मागीर हांवें चिंतना गमलेले विशय बरोवया म्हणटना म्हजो मेंदू कामाच्या गोंदळांत भरला. असो गोंदळ भरला एक पाच्चनाडीच्या गाणी बरी म्हजो मेंदू भरला. आनी बरोवंक पळयतना नांतूरच्या ट्राफिका बरी कांयच येना. रावल्या कडेन स्तब्ध जालां सकड. आमच्या किन्नी गोळींत वर्साक 33 चेरके भुरगे जल्मातात. फाटल्या 30 वर्सांनी 999 जण जल्माल्यात. आमी सकडांनी 2 संगतींनी आमकां जोस्याब आदर्श, एक ताजे बरी कवी जायचे आनी ताजे बरी मोग करणार जायचे म्हणून आमी सकड सपनले. हांव पूण सकडी फेल जालें. हांव भोवशा इल्ल्या मट्टाक एक वालट्या भासोण. तशें हांव कवी न्ही कितें म्हणलें हांवें चिंतना अशी चिंतना आयली. आमी बरयतना आमी 999 जाणांनी बरयतना आमच्या लिखण्यांत आयलेले शब्द सिसरी बरी पाद्योन चलतात आनी अर्थ इल्लेशे बिटी आनी मात देंवता. ताणें बरयतना, कवींनी बरयतना कवी अणभोगाच्या पाळांक उमकळून अर्थाच्या रुखाचेर उडकी मारतना वाऱ्यार आपली मेटान दलयतना ते पंक्तीचे जडलेले खोले कुसोन सारें जातना तांतूय अर्थाचे रूख उपजातात. आमी उकडलेले आमची लिखण्यो लांकूड करून उलपयतना उकडलेले थाळणे मात मेळटा आनी गोरवांत असल्या बोडांक अर्थ जाता. ताणें जळयलेलें खांट्री सोऱ्या बरी आमाल बरीत आसता. आमच्या लिखण्यातून कितें पोवता तें भुरग्यान मुतुल्ल्या बरी जळारींक मात इल्लें उठयता. ताज्या लिखण्यातून पडलेलें जगलणें जावन खिणान अंतराळाचेर एक उजवाड हाडटा आनी जिविताचें एक सद दाखयता. ह्या वरवीं म्हाका कळ्ळें हांव कवी न्ही, जोसेफ मात कवी म्हणून. आमकां 999 जाणांकी कळ्ळें. थोडे पटीन ताची कविता बाणाक उजो घालूंक, बोटाचे गोळी बजे बांदूंक आनी मेल्ली कोटारली उडोवंक आमी उपाय करता. जायते पटी आमी करता. आमी किन्नी गोळींत करता, तुमी करतात. पूण तशें आसतनाय त्या बाणाच्या उजांत एक अर्थाचो शब्द उलपतना एक चिटकी आमकां आयकोंक मेळटा. आनी थोडे पटी त्या गोळी बजेंच्या की चड रूस हांवें त्या कवितेच्या अर्थांनी साकल्ली आसा. आनी तशेंच ती अर्था बरी 2 पंक्ती मदें ती कोटारली मोर्च्या फुडें हुळहुळ्ळी देखल्या. हांव एक ल्हानशी 2-3 चुटुकां वाचून कावना बरोवंक जावना देखून एक चुटुकां वाचता. तुमकां बोर जावन म्हणून हांवें मोठव्यान बरयल्यात. हांवें चिंतलें तुवें आतां वाचले ती कविता म्हणून. चिंतप भोव बरें आसा. जिवितांत अर्थ सोदचे आमी इंगल्या गुंडयेच्या खामेल्या बरी. थळाक पावता तेन्ना उस्वास आसना. जिवितांत अर्थ सोदचे आमी इंगल्या गुंडयेच्या खामेल्या बरी. थळाक पावतना
तेन्ना उस्वास आसना मनशाक जिणेंत मोग मनशाच्या कुडीक जशें खाण गरजेची तशें आत्म्याक मोग गरजेचो तशें जाल्यार चिंता पळयतना हांवें बरयलें तूं नातलें तर जिणयेक अर्थ आसतो ना तूं नातलें तर जिणयेक अर्थ आसतो ना वा वा तूं आसतना अर्थाची गरजत सुचतना वा वा तूं आसतना अर्थाची गरजत सुचतना ओके आतां आनी एक चोटूक बरयल्लें हांवें हें नवीन पिरियडाचेर बरयलें हांवें ताणें म्हाका मस्त वत्ताय केल्ल्याक हांगा येवंक बारांतपूर मेळ्ळो तो तोय बारांतलो एकलो वळच्या काळाच्या विश्वांचेर अनुभोगान संभोग केलो वळच्या काळाच्या विश्वाचेर अनुभोगान संभोग केलो जाणवाये गर्भांत चिंतपाचें बी शिंपडायलें जाणवाये गर्भांत चिंतपाचें बी शिंपडायलें म्हयनो सयत जावंक ना सायबा नावीन पिरेरीची पिरी म्हयनो सयत जावंक ना सायबा नावीन पिरेरीची पिरी डिसेंबर 18 डिलिव्हरी जायजेत कलांगणाच्या ICUंत वा डिसेंबर 18 डिलिव्हरी जायजेत कलांगणाच्या ICUंत भुंय पडली अशी म्हजी प्रीमॅच्युअर कविता भुंय पडली अशी वा वा म्हजी प्रीमॅच्युअर कविता आनी एक आमी ल्हान आसतना हांव तरणाटो आसतना 17-18 वर्सां आसतना जोसेबाच्या अंगडी येतलो थंय फुल्ल तलकांची रास संगीताच्यो CD काणयोंक झेरॉक्स काडूंक बूक व्हरूंक पदां आयकोंक चेडवां एक चेडूय म्हाका गोवन पळयनातलें जोसेबाच्या संतोणी मोवाच्या मुसाबरी ताका हांवें विचारलें म्हाका चूर शिकय सर म्हाकाय चूर शिकय त्या दळा म्हाका ताणें सांगलें मोग शिंपडला वाऱ्यार तुज्या हिशाचोय थोडोपणी आसात मोग शिंपडला वाऱ्यार तुज्या हिशाच्योय थोडोपणी आसात वा वा जाका तूं फावो तो तुकाय लाभतलो जाका तूं फावो तो तुकाय लाभतलो म्हणालो बाब जोसी हांवें लेखलें म्हजो कांय आयनो पिंदला मुखार पळयतना जोसी बाब शेलेकन बसला क्रॉम्प्टन फॅना पोंदा देव बरें करूं